साखळी मतदारसंघ राष्ट्रवादी काँग्रेस या पक्षातर्फे आम्ही निवडणूक लढवपाची चालली असा। टाइम थोडो असल्या कारणान आमचे 2-3 ग्रुप 2-4 ग्रुपान आम्ही वेगवेगळे ग्रुप करून आमचे कॅम्पेनिंग काम चालू असा। पहिले आम्ही सगळे खरं म्हणटाले डोर टू डोर 90% आम्ही कवर केले, काँग्रेस म्हणून आम्ही कवर केले। तेन्ना ह्या पक्षा आमचे म्हणजे डोर टू डोर कॅम्पेनिंग जाल्लें आसा। फक्त लोकांकडे सिंबल घडयाळ म्हणून पावपाची गरज आसा। आणि आता ह्या आता म्हाका 7-8 दीस उरलेले आसा। ह्या दिसा भितर आमी टोटल साखळी मतदारसंघ आमी कवर करतले, कित्याक आमची महिला मंडळ भोंवता, दुसरे कडेन दुसरो ग्रूप भोंवता, थोडे आयज आमी पाळयेन भोंवता, म्हणजे चडशे आमी घराक आनी बरो रिस्पॉन्स आमकां बरो मेळटा। लोकांनी आमकां सांगलेलें आसा तर तुजेर अन्याय जाल्लो आसा, आमचो तुमकां पाठिंबो आसतलो म्हणून। त्या बेजीसचेर आमी काम आमचे पूर्ण केल्लें आसा। लोकांचो रिस्पॉन्स म्हणजे कशें आसा, लोक आसा सायलंट आसा लोकांचो, पूण आमकां लोकांचो कल आसा पळय तो आमच्याच वटेन आसा। कित्याक जेन्ना 2012 इलेक्शन जाल्लें पळय ती आमच्या कडेन 7,500 मतां आमच्या बरोबर आसा। आणि जे आयज पळय जे काँग्रेसी बरोबर आसा ते गेले फावट आमच्या बरोबर नासले। आमचो विजय निश्चित आसा हे तांकांय खबर आसा, पूण ते प्रत्येक पक्षाचे कार्य करपाचे त्यांचे प्रत्येक जणांचे काम असतात। हो मतदारसंघ जरी मायनिंग भागान डिवायड जाल्लो आसा जाल्यार आनी चड मतां जरी आता साखळे भागांत जास्त अशी मतां आसा ही ग्रामीण भागान आसा। आणि ह्या ग्रामीण भागांतले लोक भयंकर सुज्ञ आसा। हेच्यान पयलीं जेन्ना इलेक्शन जालें 1963 इलेक्शन सुरू जालें त्या वेळार पासून ते आयज पर्यंत लोकांनी हांगा बऱ्या लोकांक निवडून दिल्ले आसा। लोक आमचे सायडीन आसा, कारण आमी आमच्या विविध माध्यमांतल्यान आमचे जे विविध हायर सेकंडरी आसा हे आसा, आमचे जे इन्स्टिट्यूशन आसा तेज्या माध्यमांतल्यान आमचो विविध ग्रूप आसा हेज्या माध्यमांतल्यान आमी ह्या मतदारसंघान कंप्लीट काम केल्लें आसा। काँग्रेस म्हणून फाटल्या 5 वर्सांक आमी अतोनात काम केल्लें आसा, हांगा मेंबरशीप केल्ली आसा आणि जेची पावती लोक ह्या भागांतले लोक आमकां निश्चितूच दितले। हितून आमचो विजय नक्कीच थरलो आहा। राष्ट्रवादी म्हणून कमी ना, राष्ट्रवादी पार्ट ऑफ काँग्रेसूच आहा आणि हे दाखोवन दिवपा खातीर आमी ताका हांगा उबो केला। ताजो नक्की विजय ठरलेलो आहा आणि आयज तो जातलोच। निश्चित हे फावटी घड्याळाचो हांगा जय जातलो, म्हणजे प्रतापगांव साखळी मतदारसंघात आमदार जातलो आणि ताका विधानसभेत वावुरपाचें सगळें ज्ञान असल्या कारणान असोच आमदार जावचो। अजून तांकां अज्ञान कोणूच येवंक ना। आणि ह्या फावटीक सुद्दां तांचे कडेन एज्युकेशन संस्था आसा, तरेतरेची तांचे कडेन खुबशीं कामां आसात, सरकारी योजना खुबश्यो राबयल्ल्यो आसात आणि सगळ्या लोकांक ताजो लाभ मेळटा। आणि निश्चित म्हाका दिसता की हे फावटी प्रतापगांव विजयी जातलो। प्रतापगांव तू मागे बढो, हम तुम्हारे साथ हैं।